नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. विधानसभा वेंचणुकेंत उमेदवारांक खर्चाची मर्यादा दिवची वाडोवन गोंयचे मुख्य राजकीय पक्ष केंद्रीय आयोगा कडेन करतले मागणी. सोमारा राजकीय पक्षांची दिल्ली आयोगा वांगडा म्हत्वाची बसका. गोंयभरच्या खासगी नर्सिंग होम्सांनी घेतली सरकाराच्या भलायकी विमो येवजणेक हरकत. थारायिल्ले दर परवडनात. दर नव्यान थारायल्यारच येवजणेन वांटेकार जावपाचेर विचार. आम सभेचो निर्णय. मंगेशकर घराण्यान यशाचें श्रेय दिलें. गोंयचे सुपूत मास्टर दिनानाथ मंगेशकराक. कला अकादमींतल्या स्वर मंगेश सुवाळ्यांत लता मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर आनी उषा मंगेशकराचो भोवमान. सरकाराचे घटक पक्ष राष्ट्रवादी आनी मगोन बेकायदेशीर मायनिंगा आड घेतली जाहीर भूमिका. मोगो म्हणटा सरकारच जबाबदार. राष्ट्रवादी म्हणटा मीन निर्गत दवरची मर्यादीत. मात कायदेशीर मायनिंगाक तेंको. आनी खेळा मळार चर्चिल ब्रदर्सान डुरांड फुटबॉल कप जिखून हाडलो गोंयांत. चॅम्पियन पंगडाक दाबोळे विमानतळार उर्बे भरीत येवकार. चर्चिलान प्रयाग युनायटेडाक मारले 5-4 गोलांनी. आता खबरो विस्तारान. येता ते विधानसभा वेंचणुकेंत उमेदवारांक वेंचणूक आयोगान खर्चाची मर्यादा वाडोवन दिवची अशें गोंयच्या मुख्य राजकीय पक्षांनी थारायलां. सोमारा केंद्रीय वेंचणूक आयुक्ता बरोबर दिल्ली जावपा आशिल्ल्या राजकीय पक्षांच्या बसकेंत ही मागणी पक्षाचे प्रतिनिधी करपाचे आसात. खर्चाची मर्यादा सध्याच्या 8 लाखांवेल्यान 15 लाखां मेरेन तरी व्हरची अशें काँग्रेस आनी भाजपाक दिसता. गोंयांत वेंचणूक केन्ना जातली हाचो अदमास सोमारा दिल्लींतल्या हे बसकेंत आयोग राजकीय पक्षांक दितलो अशें कळटा. फुडल्या वर्सा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर, गोंय ह्या 5 राज्यांच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसात. ह्या 5 राज्यांच्यो वेंचणुको एकठांय आनी शक्यतो फेब्रुवारी-मार्चांत घेवच्यो अशें थारता. हाची तयारी आयोगान सुरू केल्या. सोमारा 5 राज्यांतल्या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधी वांगडा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची दिल्ली बसका जातली. गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कचेरेंतल्या अधिकृत सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे बसकेंत वेंचणुकेचे नेम, मतदार वळेऱ्यो, वेंचणूक प्रक्रिया, आचारसंहिता, खर्च तशेंच हेर म्हत्वाच्या गजालींचेर प्रतिनिधींक प्रशिक्षण दितले. पक्षां कडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांतल्यान काँग्रेसीचे 3, भाजपाचे 2, मगो आनी राष्ट्रवादीचे 3 जाल्यार सेव्ह गोवाचे 2 जण वतले. वेंचणुकेच्या खर्चाची मर्यादा वाडोवन दिवची म्हूण काँग्रेस आनी भाजपाची मागणी आसतली. पूण सर इतक्या बेगीन आता मीटिंग घेतात सो शुड वी कन्सिडर इलेक्शन लागीं पावला कशें? इतके बेगीन आमी म्हाका दिसता की वेरी नॉर्मल सुरवात केल्ली आसा. जितली बेगीन म्हायती पावता तितली बरी. 8 लाख जे एक्सपेंडिचर जे आसा मॅक्झिमम ते कितके अशें करचे अशी तुमची मागणी आसतली? 12 ते 15 लाख पर्यंत जाय. 12 ते 15 लाख. तर ते सगळे ताजे गायडलायन्स, ताजे एकंदरीत सम सॉर्ट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स दिवप अशे खातीर ती मिटींग आसा. आनी फूल दीसभर तशी मिटींग म्हणजे कॉन्फरन्सच आसा ती. फूल दीसभर आसतली ती. 8 लाख रुपया पर कॅन्डिडेट असो जो सांगला न्हू पैसे इलेक्शन कमिशनान, ते तुमी अशे वाडोवचे बीन अशें कितें मागणी करतले? आमच्या पार्टीन नॅशनल लेवला वयल्यान ती पयलीच मागणी केल्ली आसा इलेक्शन कमिशना कडेन. नाही आत्ता कशें आसा कमीत कमी 15 ते 20 लाख रुपया आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता आत्ताच्या काळान मिनिमम खर्च.
फेब्रुवारी मार्चांत वेंचणूक जातली असो अदमास सध्या सगळ्या राजकीय पक्षांक लागला. वेंचणुके आदी युती करपाच्या दिकेन पयलें पावल म्हूण राष्ट्रवादी आनी मोगोन समित्यो वेंचल्यात. काँग्रेस भाजपाच्यो बसका जाल्यात. ह्या पक्षांची उमेदवारांची पयली वळेरी केन्नाय जाहीर जावंक शकता. गोंयांत वेंचणूक केन्ना जातली हाचो अदमास सोमारा दिल्लींतल्या हे बसकेंत आयोग राजकीय पक्षांक दितलो अशें कळटा. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कानोळकार. गोंयभरच्या खाजगी नर्सिंग होम्सांनी सरकाराच्या भलायकी विमो येवजणेक हरकत घेतल्या. सरकारान थारायल्यात ते दर हॉस्पिटलांक परवडनात आनी सरकाराच्या नव्यान दर थाराय मेरेन नर्सिंग होम सरकाराचे हे येवजणेंत वांटेकार जावचे ना असो थाराव आयतारा पणजे जाल्ले गोवा नर्सिंग होम्स असोसिएशनाच्या आम सभेन एकमतान घेतला. आयएमएने हे येवजणेचेर अशीच भुमिका घेतिल्ल्यान हे येवजणेचे दर नव्यान थारावपा खातीर भलायकी खात्याचेर दबाव येवंक लागला. गोंय सरकाराच्या भलायकी खात्यान तयार केल्ली सुवर्ण जयंती विमो येवजण सध्या हुमकळटा. हे येवजणेच्यो अटी आनी दरावेल्यान सध्या मोठो वाद चल्ला. खाजगी नर्सिंग होम्सांनी हे येवजणेक येवकार दिला, मात सध्या तातूंत वांटेकार जावपाचे ना अशें थारायला. सरकारान थारायिल्ले दर खाजगी हॉस्पिटलांक परवडपाचे नात असो तांचो दावो. We welcome the initiative from the Government of Goa, providing of services at the prices quoted in the agreement which the Goa government has signed with ICICI Lombard would jeopardize the patient's health care in private sector. As such, it is not possible for us to give quality health care using all the standard quality material. संघटना म्हणटा खंयचेच खाजगी नर्सिंग होम अजून मेरेन सरकाराचे हे येवजणेंत वांटेकार जाल्ले ना. ते म्हणटात सरकाराक ही येवजण लागू करपाची आसा जाल्यार करूं. खाजगी नर्सिंग होम्स तांच्या नित्याच्या दरा प्रमाणच दुयेंती कडच्यान पयशे काडटले. सरकाराक जाय जाल्यार त्या दुयेंतीक आपल्याक जाय तितले विम्याचे पयशे दिवनी. Our demand is we will charge as what we are charging at present. Our billing structure will not change. संघटना म्हणटा आमी सरकारा कडेन उलोवणी करपाक तयार आसात. So we are still ready for discussions, but as of today, we are not with the scheme. It can be worked out only by discussions. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. संगीत मळावेल्या नामनेच्या मंगेशकर घराण्यान आपल्या यशाचें श्रेय तांचे बापूय आनी गोंयचे सुपूत मास्टर दिनानाथ मंगेशकराक दिला. भारतरत्न लता मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर आनी उषा मंगेशकराचो भोवमान आयतारा पणजे कला अकादमीन जालो. स्वरमंगेश सुवाळो पळोवंक आयिल्ले हृदयनाथ मंगेशकर म्हणटात, गोंयच्या भुंयेन तांचो बापूय दिनानाथ मंगेशकर जल्माक येवंक नाशिल्लो जाल्यार लता मंगेशकर आनी आशा भोसले मेळची नाशिल्ली. स्वस्तिक संस्थेन पणजे कला अकादमीत आयतारा मास्टर दिनानाथ मंगेशकराच्या यादींत स्वरमंगेश हें संगीत संमेलन घडोवन हाडिल्लें. मंगेशकार घराण्यांतल्या मानेस्तांनी ताचें उक्तावण केलें. हे वेळार पद्मश्री प्रसाद सावकार, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी कला अकादमीचे अध्यक्ष प्रताप सिंह राणे आशिल्ले. ह्या वेळार लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर आनी हृदयनाथ मंगेशकराचो भोवमान जालो. मीना खाडीलकराच्या वतीन तिची धूव रचना शहान भोवमान घेतलो. कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यांत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतलो हजारभर लोक गर्दी करून आशिल्लो. उलोवप्यांनी मंगेशकर घराण्याची तुस्त केली. लताजींच्या स्वरानं विश्व व्यापलेलं आहे. अशी एकही जागा जगात नाही आहे की तिथं लताजींचा सूर पोचलेला नाहीये. परंतु त्यांचा बाळपणीचा सूर ऐकणारा मी एकटाच आहे. समुद्र मंथनानंतर अमृत येतं. मला जर कोणी विचारलं या अमृताचं नाव काय तर मंगेशकर. दर वर्सा दिनानाथ मंगेशकरांच्या यादीन घडोवन हाडटले हे कार्यावळीत वांटेकार जावपाचें उतर मंगेशकर घराण्यांतल्या मानेस्तांनी दिलें. आपल्या येसाचें सगळें श्रेय तांणी बापूय दिनानाथ मंगेशकराक दिला. मास्टर दिनानाथ मंगेशकरांनी 112 वर्षापूर्वी ह्या भूमीत जन्म घेतला नसता
तर लता मंगेशकर, आशा भोसले ही नावं जगताला कळली नसती. जसं हृदयनाथनी सांगितलं, माझं जे म्युझिक आहे किंवा आशा गाते किंवा उषा, मीना, हृदयनाथ, आम्हाला सगळं हे आमच्या वडिलांकडनं मिळालं आहे. आज इथं बाबांची पुण्यतिथी सुरू केली आहे आणि हृदयनाथने आपल्याला सांगितलं की आम्ही दरवर्षी येत जाऊ म्हणून. मी पण त्याला पाठिंबा देते की आम्ही जाऊ. गोंयचो संगीतकार अँथनी गोन्साल्विसाची लता मंगेशकरान तुस्त केली. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आणि चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.